नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पाट्यार एका हॉटेलांत लांच घेतना आरटीओचो असिस्टंट डायरेक्टर आनी दोगा जाणांक विजिलन्सान धरले रंगे हात। ट्रान्सपोर्टर कंपनी कडच्यान घेताले लाखभर लाच। आझाद मैदानाभर धरण्याक बशिल्ल्या 300 सफाई कामगारांक उडयले भितर। फुडारी राणेकय अटक। पणजेत कोयराच्यो राशी। एजमा लावपाची महापालिकेची शिटकावणी। लुसियो आनी बाकीचे विदेशी प्लेयर आपल्या खातीर एफसी गोवांत म्हणटा ब्राझीलचो आदलो ग्रेट प्लेयर झिको फिफाचो अध्यक्ष जावंक इत्सूक। बायणा दर्या देगेचेर अतिक्रमणां केल्ल्या लोकांची बाजू 15 जुलै मेरेन आयकुची म्हूण हायकोर्टाचो मुरगांवच्या मामलेदाराक आदेश। बांदकामां 10 दीस मोडचे न्हय म्हूण निर्देश। हायकोर्टाचे समितीन घेतिल्ले वेंचणुकेचो निकाल ब्रेस्तारा सांजे मेरेन जाहीर करचो। हायकोर्टान सांगले वेंचणूक समितीक चेतन देसाय जीसीएचो नवो अध्यक्ष। खबरो विस्तारान। एका ट्रान्सपोर्टर कंपनी कडच्यान लाखभराची लाच घेतना आरटीओचो असिस्टंट डायरेक्टर उदय गांवस आनी बाकीचे दोगांक विजिलन्सान रंगे हात धरले। एका हॉटेला भायर सांजे डील चलताली। थंय विजिलन्साची टीम पावली। ह्या डीलांतली थोडी रक्कम पयलीं तांकां पाविल्ली। उरिल्ली घेवंक आयिल्ले कडेन पानरो लावन तांकां विजिलन्सान धरलो। लाच घेतना आरटीओच्या अधिकाऱ्यांक रंगे हात धरल्यात। विजिलन्साच्या टीमीन हो पानरो लायिल्लो। आरटीओचो असिस्टंट डायरेक्टर उदय गांवस आनी बाकीचे दोगांक धरल्यात। तातूंत एक आरटीओ अधिकारी आनी ड्रायव्हर आसा। एका ट्रान्सपोर्टर कंपनी कडल्यान लाच घेवपाक म्हूण हे अधिकारी पणजे पाट्यावेल्या एका हॉटेला लागसार मेळिल्ले। ट्रान्सपोर्टर कंपनी आनी आरटीओ अधिकाऱ्यां मदीं डील जाल्लो। डीलांतली थोडी रक्कम तांकां पयलींच मेळिल्ली। उरिल्ली रक्कम घेवंक म्हूण ते आयिल्ले। ह्या डीलाची गजाल विजिलन्सा मेरेन पाविल्ली। विजिलन्साच्या टीमीन पानरो लावन असिस्टंट डायरेक्टर उदय गांवस आनी बरोबरचे दोगांक रंगे हात धरले। We had received a complaint from a partner of RIM Logistics Limited from Ponda, which is running a transport company, that Mr. Uday Gaus, who is the Assistant Director Enforcement, has made a demand for 1,50,000 in order to allow their vehicles to enter into Goa. He refused to pay that. So he came to the ACB and he gave us a recording. We lodged a complaint, and as per the designated place when he was giving him, he was caught. Also with him was an AMVI by the name of Vaman Umshekar. Both have been trapped for accepting a bribe amount of 90,000 rupees. इंपिरियमांचे फुडल्यान दवरले। Okay. तातो हॉटेल रस्त्यार हेजे कडेन डिमांड केल्लो। Okay. 90,000चो। Okay. प्रत्येक गाडये फाटल्यान 5,000 येवपा जाय म्हणून म्हयन्याक। Okay. 30 गाडयो 50 गाडयो ते 90,000चे डील हँड ओवर करता आसतना आमी तांकां डील जातकच ट्रान्झॅक्शन जातकच धरलो। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, ओमकार फळारी आनी देवेंद्र गांवकार। आझाद मैदाना भायर धरण्याक बशिल्ल्या महापालिकेच्या 300 कामगारांक सकाळीं पुलिसांनी भितर उडयले। तांकां कळंगुटे आनी हणजुणा व्हेले। फुडारी अजित सिंग राणेकूय पुलिसांनी धरलो। रस्त्यारूच आंदोलन सुरू केल्ल्यान उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान पुलिसांनी कारवाय केली। कामगार दिसवडो वाडोवन मागतात। बुधवारा सावन काम सुरू करिना जाल्यार एजमा लायतले म्हूण महापौर उलयता। शारांत कुशिल्ल्या कोयराच्यो राशी पडपाक लागल्यात। सीसीपीच्या सफाई कामगारांचे आंदोलन चडार पडिल्ल्यान आतां पणजे घाणी पडल्यात। आझाद मैदाना भायर धरण्याक बशिल्ल्या महापालिकेच्या 300 कामगारांक सकाळीं पुलिसांनी भितर उडयले। तातूंतल्या 111 जाणांक हणजुणे आनी 204 जाणांक कळंगुटे व्हेल्यात।
धरण्याक बसपाचें आसल्यार भितर मैदानार बसात म्हूण सांगूनय रस्त्यारूच राविल्ल्यान उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशावयल्यान पुलिसांनी कारवाय केली. City Corporation the building. The police have pursued them. They can hold a dharna at the Azad Maidan. They have started walking from there. However, they have come near that headquarters, sat on the route, blocked the route, and they are not ready to go to that Azad Maidan. And that's why the police have detained them. सकाळ फुडें CCP कमिशनराच्या ऑफिसा भायर कुस्की सुंगटां आनी कोयराच्यो राशी मारल्यो. ती नितळ केल्या उपरांत कर्मचारी भितर सरले. कामगारांक ताब्यात घेतल्या उपरांत आतां शारभर कुशिल्ल्या कोयराच्यो राशी पडपाक लागल्यात. इतले मजगतीं CCP ऑफिसांत कुस्की सुंगटां आनी घाण हाडून उडयली ताचे कडेन गोवा म्युनिसिपल एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो कसलोच संबंद ना म्हूण असोसिएशन म्हणटा. GMEचे कर्मचारी संपार ना. तांच्यो मागण्यो ते लोकशाय पद्दतीन फुडें व्हरतात. पगार आनी बाकीच्यो गजाली सरकारान बेगीन दिवच्यो म्हूण असोसिएशनान राणेचे फुडारपणा आड पत्रक काडलें. कामगारांच्या प्रस्नाचेर प्रुडंटान महापौराक गांठलो. बुधवार सावन काम सुरू करना जाल्यार एजमा लायतले म्हूण महापौरान शिटकावणी दिल्या. जर तर तेंचे अशें बिहेवियर आसले जाल्यार ही एसेन्शियल सर्विसां जे एका वटेन कामगारां कडेन सॉफ्ट रावता आसतना दुसरे कडेन पळयल्यार पणजेची गार्बेज कलेक्ट जाता, पणजे नितळ निवळ उरता हे पळोवपाची जबाबदारी आमची आसा. त्यामुळे जर तर ते जॉयन जायना जाल्यार मागीर ते एस्मा आमी लावचे पडटले. तशा प्रमाणे हांवें CMA कडेन उलोवन आयिल्लो आसा. हांवें वयल्या अधिकाऱ्यां कडेन वयल्या पॉलिटिकल लिडर्सां कडेन त्या प्रमाणे गजाल केल्लेली आसा. त्यामुळे जर तर तेंचे डिमांड्स म्हणजे 221 वयल्यान आनी कितें वाडोवचे आसत जाल्यार तेजो एकमेव मार्ग म्हटल्यार टॅक्सीस वाडोवचे पडटा. आनी हांव खंयच्याच परिस्थितीन पणजेकाराचेर एक एक्स्ट्रा पयसो टॅक्स घालपाक तयार ना. बेकायदेशीर जमाव आनी सरकारी कामात आडखळ हाडटात म्हूण तांचो फुडारी अजित सिंग राणे आनी कामगारां आड पुलिसांनी FIR केला. 300 कामगारांक भितर उडयल्यात. कामगारांक चिथायता, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामात आडखळ करता म्हूण युनियनाचो फुडारी अजित सिंग राणेकय सांजे पणजे पुलिसांनी भितर उडयलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ISL फक्त 2 म्हयन्यांचो लीग आशिल्ल्यान लुसियो आनी बाकीचे भायले प्लेयर फाटीफुडें जाताले. पूण आपल्या हातांत सकयल खेळपाची इत्सा म्हूण लुसियो FC गोवांत आयलो अशें FC गोवाचो हेड कोच झिको म्हणटा. फिफाचे अध्यक्ष पदाच्या वेंचणुकेंत उबो रावपाक इत्सूक आसा हेंय ब्राझीलचो आदलो ग्रेट प्लेयर झिकोन गोंयच्या मिडिया कडेन उलयतना स्पश्ट केलें. मंगळारा दनपारा जाल्ले पत्रकार बसकेन FC गोवाचे मालक दत्तराज साळगांवकार आनी श्रीनिवास देपोन झिकोची तुस्त करीत अंदू वर्साट झिको पुराय नेटान टीम उबारता म्हणपाचें सांगलें. We look forward to a very exciting season for ISL 2. We have the draft in a couple of days, and as you know, we have signed a lot of players for the spine of the team. We believe that having a team in advance under Zico's directions and guidance is much better. He's been our guiding force. I wish Zico all the best in ISL season 2 and hope that the people of Goa will support us not only in this year but in the years to come, as we said that this is their team. उपरांत पत्रकारांच्या प्रस्नाक जापो दितना झिकोन मार्की प्लेयर लुसियो करारबद्ध करपाक कितें त्रास जाले ते सांगले. Curta temporada, né? Jogador profissional ele quer normalmente fazer not just for Lúcio but for all the players is the short tournament like format. They always expect like longer commitment, but as soon as we talk about the situation that we have here, the structure and how this tournament is become easier. A maioria desses jogadores que eu trouxe para cá tinham proposta para mais tempo, né? They are looking forward for longer commitments, but they came because of my invitation and they want to work under me. Zico wanted to become a president of FIFA after the candidacy. Eu acho que havendo mudanças na forma de eleição, na estrutura da FIFA, eu acho que é uma oportunidade para muita gente se candidatar. Eu me sinto preparado, né? Se change the way that they choose they select the candidates, I think I can go. I feel very prepared to be a president to be the candidate for the presidency, and
I'm preparing all the platforms if the election happens in January. I'm preparing myself a platform to send to all the confederations in the world to be the candidate. Peço licença aqui aos nossos owners, que aí ano que vem ficaria difícil a minha vinda aqui como técnico do Goa. Yeah, I say sorry for the owners, but if I have to participate in the election, it will be difficult for me to come back to Goa. इतले मजगती FC गोवाचो हेड कोच झिकोन मंगळारा मडगांवां लोयला हायस्कूल आनी होली स्पिरीट चर्चीची भोवणी केली. अभ्यासाचेर लक्ष दिवचे आनी FC गोवाच्या फाटल्यान रावचे म्हूण झिकोन भुरग्यांक 4 उतरां सांगले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.